धवो घेतला आम्ही. आता कसली शॉपिंग चालू हा तुझी? बॅग्स बीन ते आणि बरें दिसता सामके क्यू. मम्मीची शॉपिंग सध्या चालू आसा. नायटी बीन घेतले हांवें. सगळी खुश आयज. कितें माजरां सगळी आमची खुश, कुत्रो खुश, हॅरी खुश. हे सगळे गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 10:30 जाल्ली आसा. न्हावन धुवन फ्रेश जावन पुजा बीन करून घेतली. अजून रेडी जावंक ना. कानान बीन सद्या कांय ना. हे पळय म्हटल्यार न्हालें आनी तशेंच म्हटलें पुजा बीन करून घेतली आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करया, तुमकां अपडेट बी दिवया. कारण थोड्याच वेळान संजय सुद्दां येतलो आनी मागीर सगळी गडबड जातली आनी अशा तरेन. सो फकत आतां न्हय ब्रेकफास्ट करपाचो उरला. ब्रेकफास्ट करतले आनी सोमते रेडी जावपाक वयतले. म्हटल्यार संजय येयल्या उपरांतूच ब्रेकफास्ट करतले चड करून. कारण आयज न्हय मम्मीन स्पेशल अशें कांय करूंक ना चावेक. सो संजूकच म्हटलें तूं येताना कितें तरी ब्रेकफास्टाक म्हाका घेवन यो. सो म्हाका खावपाक गावतलें आनी मागीर भायर सरतलें. सो म्हापसा वचूंक जाय कारण 2-3 कामां सुद्दां आसा. थोडी फारशी म्हाका शॉपिंग सुद्दां करपाक जाय तेका लागून. आनी कितें कामां आसा ती तुमकां फुडें कळटलीच बीन. शॉपिंग बी करता तेंच बीन तुमकां दाखयतलेंच हांव. सो अशे तरेन आतां सद्या रेडी जाता. केस बीन ओले आसाय पळय. कानान बीन कांय घालूंक ना. चेन सुद्दां नासली. सो चेन आत्तां घातलें जस्ट ना. सगळें काडून दवरलेलें. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका नेल पेंट बीन सगळें घेवपाक जाय. थोडेशे कॉस्मेटिक्स सुद्दां म्हापसा वचून घेवंक जाय. हांवें चडान चड ऑनलायन बी केला पूण ऑफलायन बीन घेवपाक जाय म्हाका. कारण म्हाका करूंक जाय म्हजे नेल्स. हे पळय एक्चुली नेल पेंट बीन म्हजे काबार जाल्ले आनी हांवें कशेशेच नेल्स हे सद्या करून घेतले आनी म्हाका प्रॉपर करपाक जाय हे. सो तेका लागून हे पळय. सो अशे तरेन आसा सद्या तें दिसता आसतलें तुमकां. सो चला तर हांव रेडी बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. संजय येयल्या उपरांत ब्रेकफास्ट बीन करून घेता आनी तेच्या मागीर भायर सरतना मेळटा. ओके. सो चला. ओय संजया दुपट्टा पळय म्हाजी. दुपट्टा पळय म्हाजी. लॉयटा दवर रे मातशें. थँक्यू सो मच. तुका कळना? तुका कळना? गाडी तुजी मरे. कसला पळय कितें. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरी आसतले आनी सगळे बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो फायनली आमी न्हय म्हापसा वचपाक भायर सरली. मातसो लेट जालो. तुमकां टायम सांगता. टायम ओवरऑल 11:30-12 कितें तरी जाली आसतली. सो सगळें करता मागीर संजय येता म्हणसर लेट जालो. आनी ब्रेकफास्ट जो आसा न्हय तो आजून हांवें करूंकूच ना. म्हापसा वचूनच पळोवंक जाय कारण ऑलरेडी लेट जालो तेका लागून म्हटल्यार ब्रेकफास्ट आनी करूंक रावना. आनी आयज आसा संडे. ऑलरेडी हांवें 4 दीस गॅप घेतले. 4 दीस ब्लॉग येवंक नासलो. सो आयचो व्हिडिओ मे बी न्हय आयजूच हांव अपलोड बी करतलें. हो पळय हांगसर संजय आसा. हय 4 दीस हांवें गॅप घेतलेले न्हू. सो वारो येवपाक लागलो. आयचो व्हिडिओ मे बी न्हय आयजूच हांव पोस्ट करतलें अशें हांवें चिंतलां. आयज आसा संडे. सो पळोवया कितलीं शॉपां म्हापसा ओपन आसा ती. मेन म्हटल्यार हॅरीची बीन शॉपिंग करूंक जाय म्हाका. एकदम सगळें घेवन येवपाक जाय न्हू रे. या न्हय चला या. ऑलरेडी लेट जालो. येता म्हणसर दंपर जातली. मागीर जेवण बीन केलां मम्मीन. कांय टेन्शन ना. येवन सगळें गरम करता हे करता म्हणसर ते. सो चला कितली शॉपिंग करता कितें करता ती तुमकां दाखयता. तुमचे बरोबर शेअर करता. आनी सद्या आसा आमी पिरणा म्हटलें ओवरऑल पिरणा जे आसा न्हय ते फाटल्यान उरले. आमी खूब फुडें येयली. तर चला या आनी शॉपिंग करून येवया. पळोवया संजय कितले कितें दिता तो. कितले कितें दिता तो पळयता आयजो. तुवें दिवपाचें दितलो ना. कितें कोण बग चड करता रे सांग. तू बग चड करता का हांव करता? तू करता. तू झगडटा तू म्हाजे कडेन. कितें हांव स्कार्फ बांदपाक रावल्लें. स्कार्फ उरलो बांदपाचो बांदतात. तू झगडटा का हांव झगडटा? सारकें तुजें पटलें ना. हांव झगडटा. हांव कितें बग बी हांव करता. सो
चला स्कार्फ आणून घेता. घे. वयता मुगो वाऱ्यान. हा वचना दुपट्टा होईल. हे किती दुपट्टा तो कितले कडक वत असताना लागता तुका वत वत लागता तुका. थंडी लागता आणि जॅकेट घात. या ना स्टँड आयली काढ नाही रे. ऊच जाता माहिती बसून खूप बस बस ऊच जाता खूप. दूर पाय कसलं पण पाड चल आता. गाडी या आमचं चुरणा बिरणा सगळे काजू बिजू सगळे हय. सो सद्या आमी नाही डायरेक्ट येयल्या ती पेट शॉपाचेर म्हटल्यार मागीर बंद जातलें तेका लागून 3 किलाची काट. सो तेका लागून म्हटल्यार हे पयलीं घेवया बी आनी मागीर बाजार करया. सो पळोवया कितें कितें घेता. एकदम न्हय चड क्वॉन्टिटीन घेतलें हांव ह्या फावट. 2 घेवया. 2 घेवया. घे 2 घे. पेट शॉपान येयले ना की इतले हे जावपाक जाता ना कितले क्यूट सगळे गोष्टी आसता तेका लागून. आनी पळयात क्यूट आसता सगळे. आनी थंय पळयात बॅग्स बीन ते आनी बरें दिसता सामके क्यूट. कितें तें हॅरी खेळटलो भितर. कळ्ळें खेळटलो तरी तो भितर. घे ट्रीट्स घे व्हडले. ते पळय तेच आसा पळय ते पूण ते व्हडले ते ब्लू कलर. हय व्हडले घे 500 येता ते. सो सद्या चालू आसा हॅरीची शॉपिंग जोरदार सामकी जोरदार अशी हॅरीची शॉपिंग चालू आसा. पळोवया हे सगळे व्हरतले आनी म्हापसा दवरतले एका शॉपाचेर कारण हे इतले क्वॉन्टिटीन हांव घेवन नाही फिरो शकना तेका लागून. आनी लकीली आमकां नाही शॉप ओपन गावलें. एक्चुली संडेचे बंद आसता बट आयज ओपन आसा तेका लागून. सो पळोवया कितें कितें घेता ते दाखयता तुमकां. सायड बाय सायड मागीर डीलूय पळयात तुमी. ओके चला. क्यूट कितें कितें दिसता. हांगसर आनी बेल्ट बीन आसा पळयात क्यूट बट हॅरी काय आतां घालिना बेल्ट बी. सो संजय हांगसर शॉपिंग करता. पळयात एक हे घेवया. खातलो तांबडो खातलो कितें. सो असले बावल हांवें हांगसूनच येयल्ले हॅरीचे प्रेझेंट आसा ते. सो ते 2 काड पूण ब्लू कलर काड. सो हॅरीची शॉपिंग आमच्या बाकीच्या माजरांची आनी कुत्र्याची शॉपिंग करता आमी. पळोवया. सर ट्रीट्स बीन घेवपाक जाय म्हाका. व्हडले ना विचार तेका विचार. रॉयल कॅनीन किती प्राइस आहा. आमी हॅरीक न्हू थोडे टॉयज बीन व्हरोंक ना. आतां तेका टॉयज बीन नाका. आतां तेका काने लसूण कितें गावता ते घेवन खेळटा. हॅरीक एक टॉयज घेवया. तो खेळटा नाही उडयलो काय बट धाकटो जाय तेका. शॉपिंग जाली आमची हॅरीची. सद्या बील बीन करप चालू आसा.
सो ओवरऑल नाही जालें सगळें आनी एक आमकां सॉल्युशन गावला हे सगळे घेवन आमी सायडीकूच दवरतले म्हटल्यार म्हापसा घेवन वचपाची गरज पडची ना आमकां आमच्या हांगसरूच मागीर कलेक्ट करपाचें कारण हे जे शॉप आसा न्हय ते आतां सांजचे बंद जातले आनी लक्कीली न्हय आमकां आतां ओपन गावले कारण संडेचे बंद आसता तेय बीन म्हणपाक लागले. सो गायज बील पळया बील 5129 तरी आनीक ॲड जातले भितर लिस्ट हाडला हांवें कित्याक मागीर एक विसरूंक जाता न्हय तेका लागून सो पावली आमी मार्केटान आतां सगळ्यान पयलीं हांव शॉपिंग करतलें म्हाका लागून आनी तेच्या मागीर कॉस्मेटीक बीन घेतलें आनी लास्ट आमचे सदां सारकें मसाल्याचें काम. मार्केट सामकें खाली आहा कोण ना दंपर जाली ना एक जालें खाली आहा सामकें मार्केट खाली म्हणटा दंपर जाली ना एक जालें कोण ना थोडे अळसाणे बीन घेवपाक जाय मसालोय बीन घेवपाक जाय पयलीं शॉपिंग करूंक या असो तर. सो पयलीं करया शॉपिंग करया काय कितें ज्यूस बीन पिवया ब्रेकफास्ट करूंक ना न्हय सो भूकूय लागली म्हाका. हय हां चल तर असोच चल न्हू हे सायडीन पळोवया खंय कितें मेळटा मार्केटान बरें खंय आसा मार्केटान खंय बरें आहा पळोवया न्हू. चला भूक लागली असली जाणा भयंकर सामकी भूक लागली. गावठी भाजी घेवन बसले इकडे बरी आसा. शॉपिंग केल्यार बरी दिसता कित्याक शॉपां मागीर बंद जातात तेका लागून. लेट्स सी कधी शॉपिंग करता नाल्यार ह्या शॉपार वयता हे पळय चला. कितें घेता कितलो घेता तो कसले कितें घेता कसले घेता ट्राय कर मुगो तो बरो दिसता किल्लो पप्पल घे अयो कतो बरो दिसता फ्रूट्स लेना पुस्तली घेतलेस का कितले घेतले. सो हांगसर थोडी फारशी ना म्हणजे शॉपिंग जाली म्हटल्यार 3 टॉप घेतले हांवें सद्या आनी स्कार्फ घेतले सो मागीर फुडें परत कंटिन्यू करतले फुडें पळोवपाक जाय कितें बरें आसा जाल्यार हांगसरय कलेक्शन बरें आसा हे पळय भरपूर कलेक्शन बरें आसा तो एक बरो दिसता वयता. संजय म्हणपाक लागलो पयलीं कितें तरी खावन बीन घेवया आनी मागीर शॉपिंग कर तूं सो तेका लागून पळोवया आतां हॉटेलां तर बंद जालें मार्केटान तरी खंय मेळटा जाल्यार बरें जालें. भयंकर गर्दी आसा सामकी मार्केटान इतली गर्दी पळयात सामकी संडे आसून सुद्धा गर्दी वाट काढून काढून चल. गर्दी गर्दी हॉटेलांनी गर्दी त्या हॉटेलांचं एकूय हॉटेल गावना आमकां
एकूय हॉटेल गावना म्हणटा. केलंय घे समोसा का समोसा ऑर्डर केलं ते उपस्थित आहे हय तर समोसा पोट दो संजय हांगसर समोसा ऑर्डर हे केले पळय. तुवें ऍक्च्युली जेवण ऑफर करूंक जाय. हय ते हिसपान आमी जेवपाकूच वचपाची जेवपाकूच वचपाची आमी एक्चुअली. आतां चिंतून न्हू पूण हांगा न्हय मार्केटान तितले हॉटेल्स बरी ना. जाल्यार कितली फिरली आमी लास्टाक हांगा डेली येता थंयच येयल्या. जाल्यार समोसा खाता एक खाता आनी मागीर फुडली कंटिन्यू करता शॉपिंग. सो सध्या शॉपिंग चालू आसा. कॉस्मेटिक घेतले हांवें थोडेशे जे जे याद येता ते घेतला. बाकी ऑर्डर केला आणि कितले कोंब दी मरे ये निकलो ऑरेंज वाला. सो थोडेशे घेतले हांवें हांगसर. बाकीचे ऑनलाईन ऑर्डर केला. कितना हुआ? 1350. चला पेमेंट करताना मागीर. सो सध्या हांगसर संजय घेता परफ्यूम. पळोवया परफ्यूम घेता. 2-3 ट्राय केले खंयचो फिक्स करता तो पळोवया. हां ये वाला दे दो. एक घेतला. आता कसली शॉपिंग चालू हा तुझी? शॉपिंग आयज हांवें असले बील मारला सगळीकडे आणा. आतां हांगसर एका शर्ट बीन शॉपिंग करून हे करता. सो कॉस्मेटिक शॉपिंग जाली. आतां सध्या संजेची शॉपिंग चालू आसा कपड्यांची बी. सो हो एक शर्ट हांवें सिलेक्ट केला. खूब लायक जाला. घे म्हटलें तेका. हय जातलो सारको तो इनशर्ट बीन केलो काय कळ्ळें. मातशी सायज आहा न्हू ती लूजूच घे मागीर रोखडी फीड जाता. बॅगी पळय आनी आतां बॅगी जीन्स पळयता आमी फाटल्यान. कलर कितें हा? सो गायस सध्या न्हय मम्मीची शॉपिंग करता हांव. मम्मीक नायटी बीन घेता. संजय पळय सगळी बॅगां बीन घेवन कसो रावला. सो मम्मीची शॉपिंग सध्या चालू आसा. नायटी बीन घेतले हांवें. चला पेमेंट करताना मागीर मेळटा. कितल्याची शॉपिंग केली हे पळय. 4-5 नायटी घेतले हांवें. सो बरें आसा. कलर बीन बरें आहा. सो ओवरऑल चडान चड बाजार जालो आमचो. आतां वयता आमी मिरसांगो पळोवपाक. मिरसांगो उरले घेवपाचे. बरें घामा घूम जाली. आनी तेच्या भायर इतली बॅगां आसात जाणा. बॅगां घेवन फिरोंक म्हटलें गरमेचे नाका जालें. चल 2 बॅगां संजू कडेन दिली. हय तेच नाका जालें न्हू. हात म्हजे दुखले सामके बॅग घेवन घेवन. आतां संजया कडेन दिलें हांवें. घे म्हटलें मातशें. सो केळी बीन बरी आहा पळय. फ्रुट्स बरें आहा पळय. आंबे बीन. शूज घेवपाक जाय आसले म्हाका. संजय म्हणटा ऑनलायनच ऑर्डर कर. आंबे बरें येयले. हय रे आंबे विचारया. हय आंबे विचारया. सगळी कडेन आंबे दिसता. गांवठी मिरसांग. काका अळसाणे कशे? बरो मोठो हा अळसाणो. कशें दिता? पडीनी दिता?
बरें आसा तांदूळ बीन सुपर सामकें घेता कितें तें हे अळसाणे दी काका एक अळसाणे घेता हांगसर आनी गांवठी मिरसांग कशी आहा आनी हे तांदूळ कसले म्हटल्यार कसले इडली पोळे काडपाचे आं. तशें सान म्हणजे पोळे बीन काडपाचे पोळे सान्नां करता एक पट दी पळोवया म्हाका जालें न्हू कितले जालें दोशी ताटची सो सद्या हांगसर गांवठी कितें कितें आसा ते घेता आमी हे पॅट खंयसले म्हटले काका कितें हे तुमचे सगळे मास्तर बास्तोरा सो बरें आसा सगळे गांवठी कितें कितें कशें दिलं बरं आं? आनी आतां वयता आमी मिरसांगो पळोवपाक सो ऑर्डरी आसा ताका लागून मिरसांगो जाय सो पळोवया आतां मिरसांगो कशें कितें मेळटा तें गर्दी पडल्या मरे ना हय रे गर्दी पडल्या पळोवया तूं हांगाच राव हांव वचून येता तूं येवं नाका बेश्टी गाडी उडोवपाक मागीर सो हांव वयता कितें पळयता वेट काडूं मरे घेवन यो समजें येता तुजे कडेन बॅग पळय सो चला मिरसांगो थोडेशे पळोवया कशें कितें किलो आहा तें चड क्वॉन्टिटी ना कमी करतलें हांव मिरसांगो कमी जाय म्हाका सो चलो पळोवया कशें कितें नाही सगळी शॉपिंग जाली आतां आमी एक गोश्ट वदळच्यान सांगून दवरलेली ते व्हरपाक येयला हे पळयात हांगसर आतां नाही बाकीची शॉपिंग चालू आसा हे पळयात हो घेतला आमी तर वदळ न्हय सांगून बीन गेल्ली आमी म्हटल्यार बाजार बीन केला न्ही संजय तो पळयात थंय आसा सामको मडक्यांच्या मार्केटान आसा आमी सद्या सो जालें आमचें ओवरऑल आतां हे घेतलें काय घरा वचपाचें कितें सामान इतलें भरपूर आहा आमचे कडेन तेज्या मागीर करसवाडे कलेक्ट करपाक जाय आनी हे पळयात पडलो न्हय पळोवया आतां चल व्हरोंक जाय तर खरो घेतला तर खरो व्हरोंक जाय कसो तरी सो काय चला घरा वचूनच मेळटा तुमकां खूब सामान आसा तेका लागून हे पार्सलां पळयात सगळी हेवी सो सद्या आमी न्हय करसवाड्या पावली ते पार्सल दवरलेलें न्हय ते कलेक्ट करपाक रावल्या घे पयलीं 2 सिटार दे सो घे एडजस्ट करून घालूंक जाय नाल्यार जावपाचें ना तें एक गोश्ट उरली म्हाजी घेवपाची एक्चुली यादीन घेवपाक ना अमूल दूध घेवपाचें आसलें म्हाका फाल्यां पनीर करूंक जाय तेका लागून सो आतां खंय गावतालें फिरना पळोवपाक जाय 2,000 years later. कितें 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 करता व्हिडिओ एंड करता सो गायज आमी पावली बी घरा कडेन एक्चुली वदळ पावली सो घरा कडेन येयले फ्रेश जाले तेच्या मागीर थोडेशें सामान दवरलें कारण सगळे कडेन पसारो आसा मिरसांगो म्हण मागीर कपडे म्हण एक्चुली म्हापसा आमी कितें कितें शॉपिंग केलां न्हय ती हांव नेक्स्ट व्हिडियोन तुमचे बरोबर शुवर शेअर करतलें कारण म्हाजी शॉपिंग आहा मम्मीची शॉपिंग आसा हेजी शॉपिंग आसा भरपूरशे परफ्यूम आमी कितें केलें रे घेतले खूब कितें कितें घेतलें बरे तरेन मना सारकी शॉपिंग जाली आयज मना सारकी शॉपिंग जाली तुजी जावंक ना कोणाची तुजी तूं दात दाखोव नाका तर जावंक ना जालें दिसता तुका दात अती कितें तर दात न्हू ते सुळे. सोळयो दिवं फळ्यो हय कसले स्लॅपाचे ना पणसाची ओके सो आतां चाव बीन पिवंक जाय सकाळच्यान कांय खावंक ना तरी ज्यूस पिल्लो आमी तेच्या मागीर आनी खंय तरी ज्यूस पिल्लो एक्चुली जेवपाक वचूं शकता आसली आयज आमी बट वचोंक ना सो अशें तरेन सो नेक्स्ट व्हिडियोन शॉपिंग तुमचे बरोबर शेअर करता
सो मम्मी येयली हांगसर आत्ता येता ती काय. सो चला तर हायचो व्हिडिओ नाही हांगसरूच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्यामुळे देव बरें. बाय बाय. बाय. हॅरी आमचो खुश जातलो एकदम. हे दे मोठे बिल रे. हे दे मोठे बिल. 5,500 कितें तरी बील जाल्ले आमचे हॅरीचे आनी बाकीची माजरां कुत्र्यांचे बी सगळे हाडले. सो आय एम व्हेरी हॅप्पी. मम्मी बी खुश जातली. सगळ्यांचे खावपाक सगळे हाडले पण आमच्याकून तेंचे इम्पॉर्टंट नो. सो चला तर गाईज बाय बाय. बाय.